ल्हान फळ पूण ताच्या ज्युसाचे फायदे खूब। नमस्कार, हांव उशा जरावकर। भांगरभूंयच्या विशेष कार्यावळींत येवकार। रित्या पोटार आवाळ्याचो ज्यूस पिल्यार 7 फायदे जातात। आवाळ्याक इंडियन गुसबेरी अशें म्हणटात। ल्हानशें फळ भलायके खातीर खूब फायदेशीर। जाणकारा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आवाळ्यांतल्यान एंटीऑक्सिडंटन आनी विटामीन मेळटा। ते आमकां थंडी दिसांनी जावपी दुयेंसांक लढो दिवपाक मजत करता। तर पळयात खंयचे 7 फायदे ते। विटामीन सी। संत्रा परस आवाळो विटामीन सी चड प्रमाणात तयार करता। आयुर्वेदाच्या म्हणण्या प्रमाण सद्दां आवाळ्याचो ज्यूस पिल्यार भलायकी घटमूट उरता, पचनशक्त वाडटा। गॅसाचो त्रास जाता वा पोट फुगप अपचन जाता जाल्यार आवाळ्याचो ज्यूस खूब बरो। वजन देंवपाचें आसा, सकाळीं भुकेल्ल्या पोटार आवाळ्याचो ज्यूस पियात। हे फळ कमी कॅलरी आनी चड फायबर दिता। फकत हेंच न्हय तर तृप्त आडावप आनी चड खावप आडावप हाचोय फायदो आसा। कात टवटवीत दवरता। आवाळ्याचो ज्यूस पिल्यार मुखामळावयली आनी आंगावयली कात टवटवीत उरता। मिरयो पडिल्ल्यो कात, आंगावयली कात आशिल्ल्यो बारीक मिरयो ज्यूस पिल्यार बऱ्यो जातात। केंसांची भलायकी वाडटा। केंस गळप हें सदचेंच, पूण आवाळ्याचो ज्यूस पिल्यार केंसां खातीर खूब फायदेशीर। केंस बरे सुळसुळीत जातातच, पण वाडपाक लागतात। डॅन्ड्रफ समस्या सुटावी जाता। रक्तांतली साकर नियंत्रीत करपाक मजत करता। डायबिटीज आशिल्ल्यांक साकर नियंत्रणांत दवरपाक आवाळ्याचो ज्यूस मजत करता। काळजाचे भलायकेक आदार दिता। आवाळ्याच्या ज्यूसांत कमी कॅलेस्ट्रॉल आसता आनी तें काळजाचें दुयेंस पयस दवरता। आनीकय अशा खबरां खातीर फेसबूक, इंस्टा, एक्स फॉलो करपाक विसरूं नाकात। भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bhangarbuy.com।